पित्याचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्ल्या मागदलेना बोतिलो देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता मार्गारिता फारिया तो तिशे देवान आपलो सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आज बाबूळनो पवित्र सभा बागेवन जुस्तीन रोगत साक्षी हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बागेवन जुस्तीन देवाक सोदूंक जायतो ताणें प्रयत्न केलो आनी ह्याच खातीर वेगवेगळ्या मनशा कडेन तो देवा विशीं शिकूंक ताणें प्रयत्न केलो. पूण कोणेनूच ताका सारको जबाब दिवंक ना. शेकी एक क्रिस्तांव मनशान ताका देवाची वळख दिली आनी तितूंतल्यान ताणें क्रिस्तांवपण आपणयलें आनी जेजू पासत आपलो जीव ताणें दिलो. असलोच थीर आनी ओकूण बाबत आमकांय फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमचे पासत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमच्या काळजा मनाची आमी तयारी करुया. आनी सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो कनी हांव विचारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान विचारून वायट हाताळून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमी देवाक उबारुया. सर्व जाणार सर्वेस्परा कुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रोग साक्षा बागीवून जुस्तिनान तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगणी जाणवाय ओळखूंक पावयले. ताची विणवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणेन फसो नासतना बावार्थान ती रावंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक
पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारून लांडगे उपरासतले आनी ते इंडाची दया करचे ना म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक कोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां व्हरून हांवें 3 वर्सां पर्यंत तामन आसतना दीस रात तुमकां जण एकल्याक शिट्टाय गेल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक आसलोले परबेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण हांव आनी सगळे पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची वा नॅशनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरच्यांचें उदारपसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्याक कडचें घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सुम्या जेजूच्या काशा उतराचो उगडास दवरून कश्ट करून अशक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत ताचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमांग घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. सगळीं म्हणया, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. कोडीत कोर देवा, तुजें बोळ कोडीत कोर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बोळ कोडीत कोर. दोन करबार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. मोळबार पुरविल्ल्या मोळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मागता. आपलो ताळो गोडगोड कसो गाजयता. चला तर देवाचें बोळ ओळखूंक घेयात. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. इस्रायलाचेर परजळटा ताची मोहिमा. कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरजेक बोळ आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. उद्गार. सोबिया तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलेलीं कर. Survespor तुमचे सोवे आसो. Sława pormone Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेसून म्हळे, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजें नांवे सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी
हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सुरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सोपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्टाच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसारांतलो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कोर तुजें उतर सोद. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणाव दर दिसाक आमकां वर्तमानपत्र न्यूज पेपर येता. आनी जेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना स्पेशल एडिशन दर एका न्यूज पेपराक येताले. संडेचो मेन पेपर जो आसलो आनी ताका आनी एक पेपर येतालो आनी ताचेर वेगवेगळ्यो वस्तू आसताल्यो, जोक्स जावं ते ड्रॉईंग वो आर्टिकल्स, पोयम्स. पूण तातूंत एक कॉलम येताले ते म्हणल्यार आस्क द कावन्सिलर. म्हणल्यार वेगवेगळीं मनशां आपल्याच्या जिवितान आसले प्रश्न बरयतालीं आनी तांकां धाडटालीं. मागीर ते तुजे प्रश्न थंयसर बरयताले आनी उपरांत एक कावन्सिलर वो कोणूय जाणवायेन बोल्लोलो मनीस त्या तुज्या प्रश्नाक जबाब दितालो. आनी जितले फावटी हो पेपर आयताराचो येतालो पयले हांव ह्यो वस्तू वाचतालो. कोण भाशेन मनशाचे प्रश्न आसात, कितें मनीस आपल्या जिवितान अणभवता आनी तांकां जबाब कितें हें वाचूंक म्हाका आवडटालें. आनी ह्याच खातीर भाव भयणीनो, एक जाणार मनीस अशें म्हणटा, वी आर बॉर्न इन द सफरींग ऑफ अदर्स बट वी पेरीश इन आवर ओन. वी आर बॉर्न इन द सफरींग ऑफ द पेन ऑफ अदर्स बट वी पेरीश इन आवर ओन. दुसऱ्याच्या दुखांत आमी जल्मता. जेन्ना दुसरो प्रश्नान कश्टां आडकोळीक सांपडटा तांच्या प्रश्नां आडकोळी वरवीं आमच्याच जिविताक आमी गोठाय घेता. पूण हे प्रश्न आमच्या जिवितान येतात तेन्ना ह्याच कश्टाच्या बाराकाल आमी चेपोन पडटा. बाबूनो, जरी तर पवित्र पुस्तकार आमी एक धांवती नदर मारल्यार थंय आमकां मेळटले मोजेस, जोब, एलिशा, जेरमियस, जोनस हे प्रवादी. जेन्ना तांच्या जिवितांत प्रश्न आयले, आडकोळी हाडल्यो, तांणी देवा लागीं मागलें आमकां ह्या संवसारांतले काडून व्हर, आमच्यांनी हे कोश्ट आनीक सोंसूंक जायना. पूण बाबूनो, आयज शुभ वर्तमानान वेगळेच कितें आमकां मेळटा. आमी जुवांच्या 17व्या आवेस्वरांत आमी आसा आनी आमी जाणो चॅप्टर्स 14 to 17 ऑफ द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन आमी ताका म्हणटा फेवल डिस्कोर्स. म्हणल्यार जेन्ना जेजू मोरचो आसलो तेन्ना निमाणें जेवण जावन जेजून आपलो संदेश आपल्या शिसांक दिलो तो आमकां 14व्या ते 17व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. आनीक आज जेजू आपल्या शिसां पासत एक खेरीत मागणें करता आनी कांय बरे भाशेन जेजू हें मागणें देवा बापाक आपल्या शिसां पासत म्हणटा. तो म्हणटा, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय तशें ते ह्या संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तर तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण हांव मागता. जेजू जाणा आसलो तांच्या शिसांक खूब अवघडाय येवपाच्यो आसल्यो आनी त्यो पयल्या वाचपांत आमी आयकल्यात. पूण जेजू म्हणटा तांचे वरवीं ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण जावंक जाय आनी ह्याच खातीर ते संवसारांत उरलोले म्हाका जाय. आनी जेजू म्हणटा, सुर्गीच्या बापा, तांकां संवसारांतले काडून व्हर म्हूण हांव तुजे लागीं मागिना, पूण ह्या संवसारांतल्या कोश्टां आडकोळीक बोळान फुडो करूंक तांकां आदार दी म्हूण हांव तुजे लागीं मागता.
तांचे हात पांय तांची भुजां गोट कर म्हूण हांव तुजे लागीं हें प्रार्थना करतां. दुसरे सुवातेर बाबीन जेजू आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट दिता संवसाराचेर आड झुजून. जेजू म्हणटा हो संवसार नश्टो आनी ह्याच खातीर हो संवसार आपल्या शिसांक जळटलो, तांचेर आड तो वेतलो. पूण तांचे लागीं एक बोडवून हातयार आसतलें तें म्हणल्यार तांचें पवित्रपण, द होलिनस ऑफ द लायफ. आनी जेजू म्हणटा हांव म्हाका जो संस्कारता ते भाशेन तांकांय तूं संस्कारलोले कर, तांकां तूं पवित्र कर. आनी ह्या पवित्रपणा वरवीं ते आपलें जिवीत बळान शक्तीन फुडो करतले म्हूण हांव सोत मानतां. तर भाव भयणो, आज जायते जाणां कडेन आमी असल्या कश्टां आडकोळींक सांपडलेलीं आसा आनी हेंच प्रार्थना जेजू आमचे खातीर करता. जेजू कडेन आमचें एक एकल्याचें नांव घेवन जेजू हें प्रार्थना देवाक करता. ताका ह्या संवसारांतलो काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्टांतल्या हातांतले ताका राख म्हूण हांव मागतां. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां हें पवित्रपणाचें हातयार दिता. दर दिसाक आमचेंच हें पवित्रपण ह्या संवसारांत आमी जिवंक, ह्या संवसारांत आसतनाच आमी बरे करण्यांतल्यान जेजूचे गोवाय जावंक जेजू आज आमचे लागीं प्रार्थना करता. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपल्या शिसांक संस्कारले, पवित्र केले, तीच भाशेन आमकांय संस्कारलेले कर म्हूण जेजू लागीं आमचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. बेटोनीच्या वेळार गायोन गावया मातयेचे भांगार करूंक. C24 पेज 38. C24 पेज 38. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. Yes, तुमच्या जातले बरे हांव आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मान घेवन. सर्वेस्परा बाबार्दाच्या गुटाचेर उपरासलेल्या दुस्माना विरुद्ध बागवून जुस्तीन सगळे शक्तीन झुजलो. तेच बरी ह्या गुटांनी दिन्या मोनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोळान जैतिवून जावंक पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक व्हरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पुणोती करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेसूस जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब यूग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परस सोपुर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेच घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावरताचो गूट पुरगोटया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समोरंगता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी पुरगोडटा, तुज्या येण्याक आमी. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेच पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक, फिलिप नेरे आमच्या कोवळी बापाक आनी सगळ्या यात्मिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मेरी देवाची माई सांगती, भाग्यून सुसे दिसो पोती, भाग्यून धर्म दिता, भाग्यून सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन हे वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बोरभाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय की पृथ्वी आनी महिमा सुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय रासवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा कुमण्याच्या वेळार गायोन गावया मोगाल जेजू यो तुयो D31 पेज 64 D31 पेज 64 Favor
सुकली उभी राहूया. प्रार्थुया. बाबा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केले. भाग्यवन जुस्तिनाचे शिकोवणी पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाळ दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावया. T21 पेज 213. T21 पेज 213. Zogat amci anaitu, sogliam cantato sabalu, besauga